पणजे आंबेडकर उद्यानात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डाचे पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन घालपाची कल्पनाच बरोबर ना। त्या टावराक लागून उद्यानाची सोबा वतली। सरकार बोर्डाक दुसरी सुवात दितलो आणि बांधला ते कन्स्ट्रक्शन काढूंक लायतलो म्हण मुख्यमंत्री पर्रीकारान उतर दिला। आंबेडकर उद्यानात पोल्यूशन मॉनिटरिंग सेंटर घालतात म्हण दलित संघटनांनी आवाज काढपाक सुरवात केली। I inspected the work and I found that concept of putting up a pollution display board with the equipment to check the pollution is एकदम चुकीच्या जाग्यार म्हणजे आंबेडकर उद्यान आसा ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचे एक म्हणजे हांवेनूच नांव हें केल्लें तें पण ते एक थोडेशे पवित्र जाका म्हणूं येता अशेच पद्दतीचे हें आसा गार्डन आनी थंय ते मदींच एक म्हणजे दिसपाकूय बरें दिसना तो गार्डनूय रॉंग सिलेक्शन आसा आनी जागोय म्हणजे दिसपाक ते अशे रितीन मदीं एक कॉन्क्रीटचें स्ट्रक्चर कशें त्यामुळे हांवें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डाक ते थारय म्हणलां म्हाका दुसरो जागो दिवपाचे सर्वे करून दितलो तो पर्यंत ते काम थारतलें आनी एकदां दुसरो जागो आयडेंटिफाय जालो की मागीर तें काम काडूनय उडयतले। पोल्यूशन टावर पोल्यूशन टावर पोल्यूशन टावर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा बोललो रे बोललो आम्ही जेन्ना सरकाराक एप्लिकेशनां केली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक केले पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डाक केले कलेक्टराक केले म्युनिसिपालिटीक केले आणि हे हांगासरले हलोवचे आनी बंद करचे हे काम म्हणून आमी जेन्ना एप्लिकेशनां केली तेन्ना सरकाराक आमी अल्टिमेटम दिल्लो की 4 तारखे पयलीं जर आमचें हें काम बंद जायना जाल्यार आमी ह्या संस्थेच्या वतीन आमी धरणे आंदोलन आयज करपाचें आसलेलें स्टार्ट करपाचें आसलें तर आमकां सीएमान असो मॅसेज धाडलो की तुमी आपल्या कडेन आयज येयात आनी आमी ह्या पॉयंटाचेर डिस्कशन करुया आनी आमकां सीएमान आपोवन येयलें आनी सांगलें की हो जो टावर आसा तो आपूण हांगांतल्यान बदलता काडटा आनी तें काम बंद करता म्हणून आनी आमी ताका सांगलें की आमची ज्यो भावना आसा त्यो टोटल भावना आमी तांकां समजून सांगल्या बरोबर तेणी मागीर तयारी केली आनी सांगलें की आयजच आपूण तांकां पोल्यूशन बोर्डाक सांगता की तो टावर हांगांतल्यान शिफ्ट करा म्हणून आमकां उतार दिला। दलितांचं हे श्रद्धास्थान किंवा पवित्र असं आम्ही समजलं जातो बाबासाहेब आंबेडकरचं गार्डन तर त्यांनी ते शिफ्ट करून आज जे मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला जे आश्वासन दिलं त्यामुळं रिपब्लिक पक्ष आजच्यापासून धरणेदाराचा कार्यक्रम होता तो आम्ही स्थगित करण्यात आला नाही स्थगित करण्यात आला। जर त्यांनी आम्ही त्यांना 1 महिन्याची मुदत देतो त्या आतमध्ये जर त्यांनी शिफ्ट नाही केलं तर रिपब्लिक पक्ष परत आंदोलन सुरू करेल। घेऊया एक ब्रेक।